एक माहिती नमूद करू सोदता जे आमचे नवीन पिळगेक कमी प्रमाणात खबर आसा. ही परिशद स्थापन जावचे पयलीं 1935 वर्सा मुंबय साहित्य संघान ही कोंकणी पुस्तक प्रकाशन करून त्या वेळार कोंकणी साहित्यात भर घातिल्ली. हे सांगचो उद्देश इतलो की ज्या वेळार कोंकणी फक्त बोली भाशा म्हणटाली तेन्ना ते देवनागरी कोंकणी पुस्तक आमगेल्या वाठारांतल्या लोकांनी प्रसिद्ध केल्लें. आमगेली अस्मिता आमगेली संस्कृती कोंकणी म्हणत न्ही. ह्या पुस्तकाचें नांव वोवळा. आमगेली कोंकणी अस्मिता म्हणटाना आमगेल्या वाठारांत प्रत्येक घरा कणकणी, प्रत्येक समाजा कणकणी. इतलें कित्याक जे मूळ कन्नड भाशीक समाज आसा तेमी बी आमगेली कोंकणी अस्मिता कोंकणी संस्कृती जपून दवरिल्ली आसा. सकाळी उठली तशें ते रात्री न्हिदे पर्यंत आनी जल्मा पासून मरणा पर्यंत प्रत्येक गोश्टीत कोंकणी अस्मिता सांबाळून दवरिल्ली आसा. मुखार वचून आमगेल्या कारवारचो मौखीक लोकवेद सुद्दां कोंकणींतच आसा. धालो, फुगडी, गायन काणी, फुगड्या मांड, घुमटा फाक, शिगम्या गितां, शिगम्या खेळ, ओवी, लग्न गितां, शेतांतली गितां सगळेंच कोंकणी. आमगेली कोंकणी अस्मिता राखचें काम जास्त करून बायलांनी बी केलां आनी करते आसात. दिवजा, हातारे, विविध प्रकारची फुगडी किंवा नाच ह्या प्रकारान सांबाळून दवरिल्लो आसा. आमगेल जेवणाची पद्दत हें सुद्दां आमगेल कोंकणी अस्मिताची ओळख जावन आसा. परिशद स्थापन जाल्ल्या 8 वर्सांत भारत स्वतंत्र जालो. नंतर भाशावान प्रांत रचना झाली. नंतर मुखार कोंकणीचें मूळ पीठ गोंय स्वतंत्र जालें खरें, पूण असल कोंकणी वाठार भायरच उरलो. 1985 कन्नड सक्ती सुरू जाली आनी एकाएक कोंकणी भाशेक लागीं आशिल्ल्या मराठी भाशेची शाळा हळू बंद पडूं लागली. हांगात आमगेल्या अस्मितायेचेर हावळ येयली अशें म्हाका दिसता. तरी सगळें हे एक वातीन घडलें ना, तरी हें तितलेंच खरें. तो पर्यंत कोंकणीक राष्ट्रमान्यताय बी मेळिल्ली नाशिल्ली. मुळात कोंकणी मनीस खंयी एकरूप जाता. जे लोक ज्या वेळार गोंय सोडून दक्षिणेक गेले थंय तेमी त्या वाठारांतली भास, थंयची अस्मिताय तेमी आपणायली. कारवार वाठार मुळातच कोंकणी अस्मिताय आशिल्लो वाठार. जे कन्नड भाशीक आसा तेमी सुद्दां आमगेल्या अस्मितायेंत एकरूप जाल्ले आसा. कांय आतां सोशल मिडिया वाले बुदवंत अशें भासयतात की हांगा कोंकणी अस्मिता कोंकणी संस्कृती ना म्हूण. तरी नंतरच्या काळात कर्नाटक सरकारान कोंकणी साहित्य अकादमी स्थापन केली कोंकणीची उदरगत आनी अस्मिताय सांबाळून दवरचे साठी. आमगेल कोंकणीत एक म्हण आसा की उजवे हातीन दिवचें आनी दावे हातीन घेवचें. अशीच कितें परिस्थिती अकादमीन निर्माण केल्ली आसा. जावं कर्नाटक सरकारान तेमी कोंकणीची लिपी कन्नडच दवरला. मुखार वचून अकादमीचे सगळेच वेव्हार कन्नडांत जाता. पूण कन्नडा बरोबर देवनागरी दिल्यार परिशद स्थापन केल्लो उद्देश सफल जाता आशिल्लो. आज कोंकणी शिक्षणाची सोय कर्नाटक सरकारान केला, पूण खेदान सांगचें पडटा तालुक्यांत फक्त एकच शाळा कोंकणी विशय शिकयता. तरी 6वी ते 10वी पर्यंत थोडी पोरां देवनागरीत कोंकणी शिकता ही समाधानाची गजाल. तर कोंकणीचो शिक्षक वर्ग कर्नाटक सरकार नेमणूक करना. मंगळूरचें विश्व कोंकणी केंद्र ह्या कामाक मदत करता. फाल्यांची अस्मिता आज सांबाळून दवरल्यार ती उरतली जाल्यार कोंकणी शिक्षण गरजेचें आसा. आमगेल मदीं एक गैरसमज आसा की आमकां कोंकणी उलोवंक कळटा न्ही तर कोंकणी शिक्षण आनी कित्याक जाय. एक भास उलोवची बरा, लिखाणांत उरल्यार ती जिवंत रावूं शकता न्ही. आज जी शाळेंत पोरां देवनागरी कोंकणी शिकता तेमकां एक वाटेन दडपण बी येता की देवनागरी सोडून कन्नड लिपीत शिका म्हूण. आतां कर्नाटक सरकारान आपलें भाशा धोरण अदीक कडक केला. त्या कारणार इतर भाशे बरोबर कोंकणी भाशेक कोंकणी अस्मितायेक एक प्रकारचो धोको निर्माण जाला. आमकां राज्य भाशे विशीं कसलेंच वायटपण ना, पूण आमकां आमगेली भाशा आमगेली संस्कृती आमगेली अस्मिता टिकोवन दवरूंक मेळूं जाय. कारण कोंकणी ही आमगेली वळख. हे कारण जालें मुखार वचून आज पयलींची अस्मिता टिकोवन दवरिल्ली पिळगी पडद्यार गेली. नवीन पिळगी भास सांबाळ आसा तरी आपणाली खंयची अस्मिता ह्या चक्रव्युहात पडिल्ली आसा. तरी सोशल मिडिया ह्या माध्यमांतल्यान कारवारची कोंकणी अस्मिताय सांबाळून दवरचें काम करते आसा. आज बऱ्योच चलयो गोंयच्यान लग्न करून कारवाराक गेल्ल्यो आसा. तेमी आपले कोंकणी लोकवेदांतल्यान आपले परीन आपली अस्मिता टिकोवन दवरूंक धडपडटे आसात. कारवारात कोंकणी संघ संस्था आसा तेमी आपले परीन कोंकणी अस्मिताय जपून दवरचें काम करता. तरी आतां नवी पिळगी कोंकणी नाटकाच्या रुपान हौशी कोंकणी रंगभुमी वयल्यान आमगेली
कोंकणी अस्मिताय टिकोवन दवरचें काम करता. आज इतर भाशेचे दडपण कोंकणी भाशेचेर पडले तरी कोंकणी लोक आपली भाशा अस्मिता संस्कृती जपचें काम करते आसा. ज्या वेळार कोंकणी बोर्डाक काळी लायलें तेन्ना लोक एकदम तुटून पडिल्ले पळोवंक मेळ्ळे. आपल्या हक्कासाठी आपल्या अस्मितेसाठी आज लोक रस्त्यार उतरते आसात. तेका फक्त कारण की आमकां आमगेली भाशा आनी अस्मिता जपचो अधिकार आमकां भारतीय संविधानान दिला. आज अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन म्हाका मागेले विचार तुमगेले वरां मांडूक वेळ दिल्या बद्दल देव बरें करूं. हांव कोंकणी मागेली अस्मिता कोंकणी जय कोंकणी. देव बरें. देव कारवाराच्या प्रांत्यांत वस्तू ग्रेस्त लोकवेदाणी आसलो आणि ते कोंकणी इस्कॉलां बंद करून इल्ले तांकां लुकसाण जालो. ताचे उपरांत कारवारच्या ह्या बेल्टांत कोंकणीची संस्थे संघ एसोसिएशन्स कोंकणीची अस्मिताय आनी अस्तित्व राखून दवरचें काम करन आसात म्हणून तो सांगूंक लागलो. देव बरें करूं. संदेश आतां तुमी कोतात. कृष्णादेव घोडे म्हाका लिमणो धाडला आसतलो इलो वदीक वलोय वो बेगीन काबार कर म्हणून दोनीचे भितर एक. सो हांव गोंयच्या कोंकणीच्या अस्मितायेचे प्रॉब्लम आनीक हे फुडें कितें हेजे भितर उलयता आसतना केन्ना थांबयतले ते नकळो जावन बराबर अस्मितायेची खबर सांगून ताज्या बराबर वे फॉरवर्ड सांगत रावतलो. हांवें व्हडलें पेपर प्रेजेंटेशन कांय केलें ना. इट्स अ स्क्रिबलिंग पॅड. आनीक जे आयच्या दिसाचे वो हे दिसांनी गोंया कसले जें कितें जें भायर घडटा वो खूंय आमकां दुबाव आहा. आमी दर वर्साक 2 पावलां फुडें मारलीं जाल्यार एक पावल फाटीं घेवपाक कोण तरी वावुरता. पूण जे मेरेन कोणाची ती भावना आसात तेंची अस्मिताय आसा. जे मेरेन तेंचें मन बरें आहा. आमचे खातीर तें वायट जायत पूण तांच्या मनांतल्यान तेंचें मागप तांकां दिसता ते प्रमाणे तें सारकें आहा अशें म्हूण ते मागता जाल्यार जेजून सांगलां तेच भाशेन ते नोकळो कितें करता म्हणटा ते भाशेन. कित्याक गांधी लिडर जालो आनी तेजो एक हेतू आशिल्लो एक मार्ग स्वतंत्र इंडिया आमच्या हातींत दिवचें बस. मागीर तो कळीक. हिंगा कितें आहा ज्यो वस्तू घडटा तातूंतल्यान एक मार्ग तयार जाता आनी आमी हिंगा अस्मिताय घडोवन कोंकणी मुखार व्हरपाची वस्तू तयार करूंक सोदतात. तांच्या बराबर आमी बी खंय कमी बी पडटात तांकां ऑल द टायम वॉर्म दवरपाक तें मान्य आसा. तातूंत मदें कोण तरी एक आपलें नवें रोड मॅप घेवन येता जातून फुडाराक येवची इलेक्शनांत खंय आपण फीट जातलो तो हे लोकांनी ओळखून घेवपाची गरज आसा. सो हांव सांगूंक कितें सोदतां दर एका मनशाक 2 धर्म आसात. 2. एक धर्म आपलो जो दिल्लो जो हांव क्रिस्तांव. आय एम प्रावड टू बी कॅथलीक. हॅपी टू बी कॅथलीक आनी एकदम खूश हांव कॅथलीक म्हणून. आनी म्हाका दिसता म्हजो धर्म सगळ्यां परस व्हड अशें न्हू पूण जे धर्मांत हांव आहा तीच म्हजी अस्मिताय आनी तीच म्हजें एक धर्म. दुसरो धर्म म्हाका आहा जो हे मातयेचो जे भाशेचो जे कल्चराचो जे लोकां बराबर हांव रावता तो जे समाजाचो जे गोंयचो तो दुसरो धर्म. आतां कितें घेवन मुखार फुडें वचप दर पावटी आपल्या धर्माच्या बराबर वयता आसतना धर्मूय एक अस्मिताय करप भाशाय एक अस्मिताय करप दोनूय एक करप आनी तुमी लोकांनी जे म्हज्या धर्माचे न्हू तेमी तेंच करप. पूण खूंय तरी आमी एक भाशेक आनी एक गांवाक एक जमनीक एक कल्चराक लागून एक जातले आनी तातूंतल्यान भास जातली आनी भाशेंतल्यान एकवट जातलो आनी एकवटांतल्यान रोड मॅप फुडें जातले. हे कोण हांव धाकटे कुडके तुमकां मातशे कित्याक कोणाकूच हें करून नासतना कारण चड गोंयकार आयकुपी आशिल्ल्यान कांय वेळ म्हाका
तुमचे सजमपाक कुस्तार जाल्ल्यान हांव फकत खात्रीत रावलो जें कितें उलोवपाक रिपिटेशन नाका तें करपाक. सो सगळ्यां परस ल्हान करपाक हांव कांय कुडके सांगता. म्हणजे खंय आमी चुकतात आनी खंय बरे मनीस आसा ते. हांव चवथेक आसतना तेन्ना एकलो म्हजो शेजारी बारिनाक काम करता म्हूण ताका सुविधा मेळ्ळी. ब्रिटीश नेवींत काम करता म्हूण आपल्या पुताक चवथेच्या पुताक घेवन ताचें नांव एल्वीस कार्वालो ताका घेवन तो आनी बाकीच्या भुरग्यांक 6 म्हयन्याच्या भुरग्याक बायलेक घेवन तो स्कॉटलंडाक गेलो. ब्रिटीश नेवींत काम करतालो. कांय वर्सां एल्वीस परतलो ना गोंयांत. एक फावटी येयलो तेन्ना म्हणल्यार तुमी जाणा आसतले हिंगा फक्त एकूच मनविकासांतूच गायलीं जाल्यार भुरगीं जी दुसऱ्या वर्साक म्हणल्यार तुका हॅलो अंकल गूड मॉर्निंग म्हणटात. जाल्यार तो हो एल्वीस जेन्ना परतता म्हजो शेजारी नांव घेता मुद्दम कोणूय वळखता जाल्यार कारमनान वो आनीक कांय वर्सांनी 2000 ह्या वर्साक गोंया मुरगांव एक ब्रिटीश बोट घेवन आयलो. आयज नेटाचेर सोदतालो ह्या भाशणाक बोटीचें नांव घेवपाक पूण कांय नजो. ही नेवल शीप घेवन एल्वीस घेवन येयलो जी सोंपलेले क्विनाचे परगांवी परमाणी. तो येद्दो व्हडलो ऑफिसर जालो. मुरगांवां ताका सगळीं गोंयचीं पत्रांनी हेरल्ड नेवीन गोमंताक सगळ्या पत्रकारांनी इंटरव्यू घेवपाक तयारी केली. आनी हांव एल्विसाक मेळपाक गेलो कित्याक तो ते राती ती बोट गोंयांत दोकाक ताका म्हणटात ते शोईंग ऑफ एक ब्रिटीश फ्लॅग नेवल फ्लॅग शोईंग ऑफ म्हणजे दुसऱ्या देशांत वचून एक रिलेशनशीप वाडोवपाक शोमॅनशीप अशी. आनी आमचे इंडियेचे इंडियेचे नेवल ऑफिसर तांच्या बराबर जेवले ते हिंगा जेवले केले. ते राती एल्वीस म्हजे बराबर येयलो. एल्विसान पत्रकारांक सांगलें जे जे देशांत हांव ही बोट घेवन गेला हो म्हजो 7वो देश. हांव एल्वीस कार्वालो गांवान करमणचो साश्टींतलो. जे जे देशांत गेला थिंगा म्हाका मनीस हायर करचो पडलो कित्याक हांव इंग्लिशीन उलयतालो आनी आफ्रिकाच्या खांपऱ्यां खातीर आपल्याक तांकां तांचें ट्रान्सलेशन करपाक पयलेंच पेपर दिवचें पडटालें. सो म्हणलें आपण कांयच चालना स्क्रिबलींग पॅड तुमकां सगळ्यांक कोंकणी येता मरे म्हणलो. लॉज आमकां तितले 4 पत्रकारांनी हात वाडलो. तुवें कितें बरोवन हाडला तें दी म्हणलो. तें आमी कितें करपाक जाय तें जाणा तूं फक्त उलय इंग्लिशीन. आतां म्हणलो ना आपण इंग्लिशीन उलोवपा येयलें ना म्हजे कडेन क्विनीचें परमिशन आहा तुका येता त्या दिसाक ती भाशा उलय. आनी एल्विसान चुकलो जाल्यार नेटाचेर कित्याक म्हाका फुटींग पण उलोवपाक नाका 2000 ह्या वर्साक ना जाल्यार 2001 वो 99 हांव चुकतां जाल्यार गोंयांत येयल्ली बोटीचेर एल्विसान प्रेस कॉन्फरन्स आख्खेंच साश्टीचे कोंकणी भाशेंतल्यान दिलें. एका ब्रिटीश ऑफिसरान आनी बाकीचे ऑफिसर फक्त तकली हालयताले. एका ब्रिटीश ऑफिसरान आख्खेंच प्रेस कॉन्फरन्स जशें आनी ताका आयकता आसतना म्हाका दिसलें ओ एल्वीस गोंय बाणावलेचे वाठार सोडून केदनाच मडगांव पावोंक ना असो. कित्याक आयज हांव जी कोंकणी उलयतां तातूंत कांय उतरां जी गोंयभर सदमता तशी उलयतां. हांव घरा उलयतां ती कोंकणी उलयना. हांव मातशें सुदरलेली कोंकणी उलोवपाक प्रयत्न करता. पूण एल्वीस असो उलयलो जसो तो सारको बाणाले एडेर कसो उलयला तसो उलयलो. सो हांव हो एल्वीस म्हाजो इश्ट कळ्ळें न्ही. सो एक क्लीप हांव धाडटा जाल्यार ताका धाडटलो. जाल्यार हे एल्विसा कडेन हांवें विचारलें हे भाशेच्या बद्दल तूं असो कसो उरलो. नो कनेक्शन वॉट्सॅप ना लँडलायनूच आसली फक्त. सदां म्हणलो सोद गोंयांत जेन्ना म्हजी ड्युटी सोंपताली तेन्ना म्हणलो आपूण शेमाय गोंयांत फोन करतालो. एक फोन ऑल्टरनेटीव डे एक फोन. आनी फोन म्हारग आशिल्लो तुमी जाणात ते काळार फोन म्हणल्यार म्हारग आशिल्लो तो ते खातीर हे फोनाचेर. मागीर म्हणलेलो आपण लास्टाक शेमाय पासपोर्ट करून घरा हिंगा हाडली इंग्लंडाक हाडली आनी 2 म्हयन्यां भितर जालें. आनी सद्दां म्हणलेलो बापूय कडेन घरांत कोंकणी तेजी बायल इंग्लीश. हो कुडको ही म्हजी अस्मिता. दुसरें म्हजो इश्ट गांवान वेळ्ळेचो बिलबर्ड म्हणून तेजी बायल आयरीश तेजे चेडवाचें नांव बेला आनी हेर जी आहा तीं गोंयकारां शेमाय थिंगा रावता. हांव विजिटाक गेलो
म्हणलें भुरग्यांक कोंकणी बी येता रे ना म्हणलें पूण तेका कितें येता तें चोय म्हणलें तें धाकटें आहा तें म्हणलें म्हाका हांव जेवतालो जेवता आसतना म्हाका म्हणलें गीड 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 भरपूर गीड बर बर हांवें म्हणलें आरे हे कितें शिकयला जाल्यार कितें शिकयलां मागीर तेजी आयरीश आवय म्हण लागली आयरीश शेमाय आहा ती म्हण लागली तो कामाकसून येता आनी तें धाकटें आहा तें इतलें सतायता बगर म्हणल्यार जेवपाकूच सोदता बाकीचें कांय पडोंक ना देखून तो भितर सरता आसतना म्हणटा बॅग सायडीक उडयता आनी म्हणटा वय पाडपण हेजें गीड 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 आतां तें फक्त जाणा गीड गीड मागीर तें म्हणलें भाया तें म्हणनाका तें बरें न्हू तो गेस्ट आमचो आनी तें न्हू मागीर तें म्हाका सद्दां म्हणलें आय वील नॉट से गीड 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 सो हांव सांगपाक सोदता कितें एक फॅशन जालां आनी तें फॅशन म्हणल्यार आमचे लोक जे बाजारांत देखून मेळ्ळे जाल्यार जे ह्या दिसांनी आमची अस्मिताय राखूंक भोंवता ते कितें करता अरे मेक शुअर हे विरोध करपाक जाय परिशद डोंट फॉरगेट यू हॅव टू मीट ते वॉट्सॅपाचेर देखून इंग्लिशीन घालून हिंगा मेळया म्हूण सांगता इंग्लिशीन सांगता ते मागीर आनी कोण ह्या दिसांनी ते तेंचे बोलीक पडल्या तो लोक चुचुरे बाबड्यांचे तेय म्हणटात या वी मस्ट गेट युनायटेड दिस इज द लास्ट चान्स फॉर अस दिस इज द लास्ट चान्स वी मस्ट मेक आवर प्रेझन्स फेल्ट अरे तें तरी झगडया म्हणया मरे झगडया मरे म्हणया एका बुध शिकोया म्हणया तें तरी म्हणया मरे तेंय ना कळ्ळें न्हू सांगपाचें म्हणल्यार हिंगा फादर मजीन आहा खंय तरी आसतलो हांव केपें बोर्डिंगांत आहलो आनी जे बोर्डिंगांत हांव शिकलां तेच बोर्डिंग इस्कॉलांत एक कांय विरोधी जे भोंवता ते शिकल्या थिंगा जो पाद्री आशिल्लो तो फादर एडवीन डिसोजा तेणें नांव घेतलें सालिगांवकार म्हूण फादर एडवीन सालिगांवकार ताचो प्रभाव गडे म्हजेर पडला आसतलो हे भुरगे सामके बरे शिकून मुखार पावले हांव ड्रॉप आवट आनी ते इतले बरे शिकले कित्याक तेंचो शिक्षक तुमी गोंयभर वळखतले म्हजो न्हू तांचो शिक्षक फादर जायम कोतो जो फक्त कोंकणी 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 आनी देवनागरी म्हणपी तो तांचो शिक्षक आनी म्हजो न्हू आनी ते म्हजे कडेन जायना जालें देवनागरींतल्यान कोंकणी शिकपाक वो कोंकणी शिकपाक कित्याक हांव एक ट्रान्झीट मनीस आशिल्लो ते आनी हे बरे मुखार पावले तेज्या आदाराक सो ताचो प्रभाव तेंचेर पडलो पॉलिटिकल पडलो वो भाशा मुखार व्हरपाचो पडलो वो अस्मिताय राखपाचो पडलो वो घरा कडेन गेले जाल्यार कोणूय भितर सरलो जाल्यार आयज तेंगेर गेल्लो जाल्यार टुंग टुंग बेल मारले जाल्यार तांचो कुत्रो भोगता जाल्यार आनी तो कुत्रो ते लोकां कडेन ते जाती कडेन कुत्रो तो तरी मातसो म्हणजे डोबरमॅन जर्मन शेपर्ड तरी आसत आनी तो तरी म्हाका भोगता यो सेराफीन यो म्हाका कोंकणीन आनी कुत्र्याक विल यू शट युअर माउथ कुत्र्याक विल यू शट युअर माउथ आनी त्या घरांत आहा नात्रां आहा भुरगीं आहा कुत्र्याक तरूय तो कुत्रो भोगता तेन्ना दार बंद केलें म्हणल्यार बल्कांत बसता म्हाका भिरांत दिसता ना तूं भिनाका ही इज ओके बगर ही इज ओके म्हणजे कुत्रो ओके तो कुत्रो शांत जालो आतां मागीर तो सांगता सांगता तो खंय तरी वचोन उलयतलो कित्याक ही इज ओके म्हणल्यार ताका दिसता आपूण तुजेर कितें तरी उलयता आनी तूं म्हजे कडेन उलयता म्हूण तूं ताका सांग तूं कुत्र्या कडेन उलयता म्हूण सो हांव कितें म्हणटा पुर्तुगेजान व्हरोन ती कुजनांत म्हूण गायली एजेंडा रायटली ऑर रॉंगली तांचे कडेन रोड मॅप आशिल्ले ती कोंकणी बंद करपाक चोराक पाकीट मारपाक जाय जाका तूं चोर म्हणूं जायना तेजो एजेंडा सो आय रिस्पेक्ट द पुर्तुगेज एजेंडा ती कुजनाक घालपाक जाय आसली एटलिस्ट तेमी कुजनांत गायली बंद करपाक जाय आसली बंद केली एजेंडा फुडें व्हर आतां हेंचो एजेंडा मल्टिपल कुत्र्या कडेन इंग्लीश आनी आमचे कडेन कोंकणी सो आतां कुत्रो ओड हांव नकळो सो हांव कितें म्हणटा एकूच कंटिन्युएशन दवरपा जाय आयडेंटिटी राखपाक म्हजें तांकां सुचोवणी एटलिस्ट जशें त्या भुरग्यान म्हाका गीड म्हणलें ते भाशेन कुत्र्या कडेन तरी कंटिन्यू करा पूण नात्रां फुडें कंटिन्यू करा
भुरग्यां फुडें कंटिन्यू करा कंटिन्यू कित्याक कुत्र्या कडेन तरी कंटिन्यू केली ती कुत्र्या कडच्यान इंग्लीश शिकतली आनी नातरां कडेन कोंकणी उलय सो इंग्लीश जाग्यार पडली कित्याक इंग्लीश इज ए नीड ऑफ ए आवर इंग्लिशा शिवाय पर्याय ना वी कॅनॉट बी फेनेटिक्स इंग्लीश जाय आनी जाय 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 आनी जाय इंग्लीश जाय इंग्लिशा शिवाय पर्याय ना अरे इतली सुविधा दिल्या तांकां बाबड्यांक इस्कॉला ना हे पळय मरण हिंगा येता इतले डिस्टन्सीक हांव फकत गोंयचें उलयतां आमकां सगळें आहा तूं रोमी बरय तूं रोमी खातीर दालगाद कोंकणी एकेडेमी दिल्या ती फुलय पयशे घे बरी जाग्यार घाल म्हणटकच जे कोणाची प्रॉब्लम आहा ती आयचे काबार जाता म्हणल्यार आमी एक रेजुलेशन घेवन वो कितेंय तरी करून जे बरोवपी साफर जाता जे कोंकणी रोमी बरोवपी जे साफर जाता पॉलिटिकल एजेंडाचे न्ही बरोवपी साफर जाता तांचे खातीर त्यांची बुकां देवनागरीन करून आदार करून ताका आपले थिंगा पावले म्हूण जी आहा तें पावोवपा खातीर आमी काम करपाक जाय सो एक प्रश्न सुटलो एक दुसरो इस्कॉलांनी रोमी घालया म्हणटा जाल्यार आमकां देवनागरीच घालून इस्कॉलांनी घालून कितलें काम करचें पडलें तें सगळे जाणकार आनी जाणटे जाणा म्हणजे ज्ञान कमी आहा म्हणटकच सगळे जाणा कितले बूक काडचे पडले कितें करचें पडलें तें जाणा आतां रोमी करूंक गेलें जाल्यार म्हाका एक चेडूं काम करता हांव एक फोट मारना आनी ताजो घोव कॅन्सरान मेला अशें म्हूण तेजी जॉब आमी कंटिन्यू दवरलो बट तेजें चेडूं आतां व्हडलें जालां म्हूण ताणें सोडला आनी ताजें खूब म्हाज्या इश्ट वळखता म्हज्या हॉटेलांत इले जाल्यार तेजें नांव अनिता आनी तें बार्देसचें तेणें काय फोन केलो आनी फोनाचेर फोन काडना मागीर जायत्या वेळार ताणें म्हाका फोन परतिलो म्हणलें कित्याक काडूं ना म्हणल्यार आत हे आसले ताका लागून फोन काडूं मेळना पात्रांव कितें जालें सांग म्हणलें मातशें बेगीन हिंगा हॉटेला कडेन म्हाका काम आसलें कोणाचें पयशांचो वेव्हार ना म्हणलें म्हाका मातशें लेट जाली आपूण चेडवाक बरयतालें पळय चेडवाक बरयतालें म्हणलें बरयता बरोवप बंद कर आनी तूं फोन तरी घे न्हू मागीर म्हाका कळ्ळें म्हणजे सासूमायन सांगतकूच चेडवाक बरयतालें म्हणल्यार शी वॉज फिडींग ताज्या भुरग्याक जेवण लायतालें आतां ही रोमी तरी आमी इस्कॉलांत हाडली जाल्यार तेजेर आनेक सबीर करचें पडटलें भुरग्याक जेवयतालें म्हळ्या वो बरयतालें घालया तें साश्टीची वो पेरनेची आनी वो कारवारची आनी हितून आमी 10 स्टेप परत वयतले सो ती थिंगा सोडया आमचे तेंचे बुकां खातीर कितें करपाक जाय तें करया हें सांगता हांव आनी कनेक्ट करता आसतना एल्वीस मतीन धरा त्या भुरग्यान गीर म्हणलें मतीन धरा आनी हे फुडें वे फॉरवर्ड ओन्ली 1 मिनीट परमिटेड हाफ मिनिट ओके हे फुडें मुखार व्हरतलो जाल्यार आनीक सुविधा ते सी परिसंवाद नव्हे ते कंप्लीट एक स्टँड अप कॉमेडी करूया सो एक वस्त आसा म्हणल्यार दर इज ए रेडिओ प्रोविजन वडोदच्या सेशनांत उलयलें ना म्हाका उलोवपाक जाय आशिल्लें रेडिओ करपाक जाता आनी इजी आहा जशी प्रायवेट टेलिव्हिजन चॅनलां येयल्या तशी प्रायवेट रेडिओ करपाक इंडियन सरकारान टेलिकमिशनान सुविधा दिल्या आमी एक कोंकणी रेडिओ करया आनी इतले मायक्रो रेडिओ करपाक परमिशन आहा तुवें रेडिओ साश्टी करपाक जाता तुवें रेडिओ मारगांव करूंक जाता रेंजीच माडगांवच फक्त मारगांव रेडिओची फ्रिक्वेन्सी सरकार दिता तेजें रेडिओ आसा तेजेर करचें रेडिओ ऑलरेडी आसा रेडिओ दैजी वर्ल्ड आसा आमची कोंकणी म्हणून रेडिओ आसा रेडिओ सगळो वेबवर येता दॅट फॅसिलिटी इज ऑलरेडी देर ना समरायज करा ओके फायन बरें हें सांगून हांव थांबता देव बरें करूं खूंय चुकलें जाल्यार माफ करचो बरें येस क्विकली एक 2 या 3 क्वेश्चन्स घेता तुमचें नांव अनाउन्स करा ताचे उपरांत तुमचे सवाल या प्रश्न ब्रीफ असो मोटव्यान असो टू द पॉयंट असो आणि कोणाक ते एड्रेस करतात सांगा येस माईक कोण दिता ते पुरुषोत्तम माईक